मोगाच्या भावांनी बहिणीनो भाग्यवान आमच्या गुरुचे रूपने आशीर्वादित करू आज आम्ही हांगासर सांगायला जमलो भाग्यान आमकां गुरुची तुझी माय भोवी सभा आणि आमची आवड सोडवडीचे चरित्र ती स्वतः विशेष आणि विशिष्ट तिने ना दिसत्या देवाच्या पुत्राक दिसच्या रूपानं संसारात पालतलो देखून तिच्या रूपण्याक आम्ही मान करून तिचो आदर्श घेऊन देवाचे कृपेत वाडोवपो प्रयत्न करूंक जाय देखून ही मागण्या केली एका किता मुखांत आमी आराम करूया मुरिये पिसा आपले किरकोळच्या अंदाजाचेर ताणे दयाची दिश्ट घाली देखून या पुढा सर्व संपत्ती म्हाका सदैव म्हणून प्रसाद केलो देवाचे उतर हे बाबाच्या भावाने पयलो एक बोलया खूप तसं नियाला करूया मुलयेक देवाचे उतर घडलेच वडा संतोषान ती देवाचा जाता मात्र आपल्या मावश बहिणीक गेलेजबेलीक ती भेटोवंक येता थंयच ते 3 महिने रावता तिची सेवा करता तिचे सांगी उलयता तिचे सांगी आपल्याचे कश्ट वांटून घेता आनी तिका शिकोवन दिता आज बोली आमची माय आमच्या सर्वांची माय आमकां एक आदर्श देवान तिका दिलें तें एका दिता आसतना तिका दिली जबाबदारी ती पाळत असताना आमकां भुरगें असलो संतोष घरांत वाटो संतोष खबर संतोषाची खबर घरांत घेतो ती आमकां उलयता देखून भुरगेन आपल्या बरोबर संतोष वाटलो आपल्यान मेळ्ळी बरी खबर घरांत कितें सांगली तशेंच आमकांय देवाक अर्घ दीत वयर एक तो आईनी अवकाश त्या देखून ह्या वेळार भुरगे सांगी आमी देवाक अर्घ दिवया आमच्या जिणेंत आनी जायती आज आसा केल्यात ती आमी घरांत सांगया आनी देवाक सदांच आमी स्तुती करूया आमची खालची मागणी आमी आतां सगळे म्हणटा पळोवया तुमचे जाप बापा आमचे प्रार्थना आयक पवित्रतेच्या मुखेल्यांनी मुलयेची आदर्श घेवन सोडवडीची बरी खबर करतलो मुलबेन गांव बदला करपाची म्हूण मागता आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी निस्वार्थपणे लोकांची सेवा करून तांचे मोल उजवाडाय म्हूण मागता आमच्या पवित्रांत देवाचे मंदिरांत जाली आमी मुलये परी नितळ निसळ जिणेक आमकां करपाची म्हूण मागता कुस्ता बळी उबी रावली मुली आमकां समेस्तांनी जिणेचे कश्ट सुखो प्रेरण जावं म्हूण मागता सगळ्या सोडून गेल्ली मुली आमकां समेस्ताक सगळेचे राजा भशेन सोंपलो बरोबर जावं म्हूण मागता सगळेच्या राजांत विशेष माय बाबान सोमची बोली आमकां समेस्त आफ्रिकाक आदार जावं म्हूण मागता वेगवेगळी पावून रावया आमच्या खासगी गरजा पासून आमी मागता आमच्या ह्या भाशा निवासा पासून हांगासरले सर्व कायस्ता पासून पिडेस्ता पासून आमी मागता
सर आमच्या मागण्यांनी गोजून सोन्या शिकवल्या मागण्या मुखात देवाला भेटून देऊया सर्गीच्या बापा मुली मायने वाटसुरे तुझे पोलीस सभेत नव्या जीवितासह पूर्व सोन केलाय आज आम्ही ती आमच्या आदर्श गुण घेत आहोत या तिच्या रुपण्याचे तुझं विस्तार आशीर्वाद घाल तिचे रुपणे पडून आम्ही पोत्रिकायत वाढवू आमचा आधार दे अशा यात्रेका आमका सर्गीच्या राजा पाहू आणि तिका रुपलो पडे आमका पाहू कर या आम्ही मागता तुझ्या पुत्रा जेजूचे नावे Limari gig daun, mudi itu lalu pusaka wajah. Ye mudi itu jenama maduka. Ye mudi itu jenama maduka. Nisa Visuka Bhagavasiya. Tertumai putri
वैभवेत तू सर्गिंची मायतू जाली बाळका जेजूची गोपान केतना तुझ्या म्हाका वेंगशी ल्हान ल्हान पातकां म्हजी बक्षी मोरये म्हजे मुगाळी माये बेसांव दिसर्गिंचे हांव तुजें नेणटुलें भुरगें क्रिस्तांव व्हरतान फुल्लोलें मोरये म्हजे मुगाळी माये बेसांव दिसर्गिंचे हांव तुजें नेणटुलें भुरगें क्रिस्तांव व्हरतान फुल्लोलें मोरये म्हज्या मुगाळी माये ओफीर भांगारान नेसून कुरपेशेल्यान नेटोन सोपता सर्ग संवसाराची राणी सर्गासी सिंहासनांत हांव देखता ती मोगाळ दीस लावन सरपडयां तिचे चरणी ओफीर भांगारान नेसून कुरपेशेल्यान नेटोन सोपता सर्ग संवसाराची राणी सर्गा सिंहासनांत हांव देखता ती मोगाळ दीस लावन सरपडयां तिचे चरणी बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्याचंद्रासवे करया मी वंदन बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्याचंद्रासवे करया मी वंदन सूर्योचंद्र नमन करतात नेकेत्रां मुखूट मिंटात मरये मायेच्या मस्तकार आंजा कोर भक्तीन गायतात नमन तिका करतात सर्गा आनी संवसारात सूर्योचंद्र नमन करतात नेकेत्रां मुकुट विणतात मरये मायेच्या मस्तकार आंजा कोर भक्तीन गायतात नमन तिका करतात सर्गा आनी संवसारात बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुरपेवती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्याचंद्रासवे करया मी वंदन
बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन कुर्पेवंती माये प्रणाम करया मोगान मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन सूर्या चंद्रा सवे करया मी वंदन संतोष काळजानी भरला प्रकाश आमचे फांकला मरयेच्या सर्गी घेण्या भरवोसो आमी जोडला नवो जीव आमकां लाभला मायेच्या आशीर्वादा मोगाच्यानो हांगासर जमलेल्या लुर्द मायेच्या भक्तिकांक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत मागता. मरिये मायेच्या दिसणे वरवीं पवित्र जाल्ले लुर्दाचें शहर मनशा कुळाक देवान दिल्लें एक वर्तें देणें. हो पवित्र जागो मनशाच्या काळजांचो काळोख निवारण उजवाड फांकयता. हांगा जावचो कोणताचो तेर्स सबारांक तांचो भावार्थ जिवाळ करूंक आनी भावार्थांत पयस आसल्यांक पाटी येवन खरी भावार्थी जिणी जिवंक प्रेरण जाला. कोणताच्या भक्तिपणा मुखांतर जिणी बदलाप लुर्दान जावचें व्हड एक आसर्य. तेर्स करचें म्हळ्यार मरिये संगी सोडवणेचो मिस्तेर नियाळचो. तेर्सा मुखांतर आमी सोडवणेची चारित्रां आमच्या दोळ्या मुखार हाडटा आनी देवाचें धनीपण मानून घेता. जेराली रादो आज संवसारार अशांतीची आनी नासमंद्राची गुणां दिसून येतात. मनीस मनशाक दुस्मान जाला. कोमवाद आनी भयोत्पादन सोडून आसा. असल्या सन्निवेशांत मनीस आपलें पवित्रपण होगडांक पावला. ह्या संदर्भार मनशाचे परतवणे पासून आनी आमचें भक्तीपण बोळ करूंक रोजार मायच्या कोंताचें भक्तीपण एक बोळादी खातीर देखून सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करचे खातीर आनी संवसारार आसलेले वायट उणें जावन पवित्रपण सोडचे खातीर ह्या तेर्साच्या भक्तीपणा वेळार मागया. मागणें मोगाळी माये आमी आज ह्या तेर्साच्या मागण्यांत वंटेली जाता आसतना आमचे सरी इरादे ते संवाद मागणी तुजे मुखांतर जेजूक आमी भेटोवन दिता. काना शहराच्या लग्नाच्या मटवांत तुज्या पुता लागीं विनंती केल्ले बरी आमचे पासून तुज्या पुता लागीं आमच्या गरजां खातीर विनंती कर. हें तेर्साचें भक्तीपण आम्हा सोमेस्तांक भावार्थान घट जावंक आनी पोतपणान जिवंक आदाराचें जावं म्हूण मागता. दया कर उबे रावात. भाग्यवंत पुरुषाचे गुरले निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनाचे बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सत्मंता देवा सर्ववेदारा बापा सर्व आणि पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याचे एकल्याच पुत्रा आमच्या सुम्या जो पवित्र आत्म्याने स्वभावलो ओंकार मध्ये तान जन्मलो पांच प्रकार तने कस असले ताका कुसा जोडलो तो मेलांमध्ये ताने केलो तो मेलांमध्ये देवलो तिसरे दिसा मेलांतलो परतून जीवन जालो सर्गात सोडलो सर्व वेळा देवाच्या उजवाड बसला तेन्ना आमचे आणि मेलांचे मुसळे गरम घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कॅथोलिक होली सभे भक्त सोविकार पातकाचे मोक्षणे पुढीचे जीवनपण सस्तेचे जीवित आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गात जाता तशी संवसारान जावं. स्वदेश पठो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे दिसलेल्या बक्षिता तशें आमचे मडकां बोगस आनी आमकां तांडेन पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतले आमकां निवार आमीन. नमान मुरे कुमुरले सुमिदीचे संगता स्त्रियांत तूं सुदेव आणि सदैव पाळ तुझे कुसकेन जिजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. नमान मुरे कुमुरले सुमिदीचे संगता स्त्रियांत तूं सुदेव आणि सदैव पाळ तुझे कुसकेन जिजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. नमान कुर्पन बरुले सुमिदीचे संगता स्त्रियांत तूं सुदेव आणि सदैव पाळ तुझे कुसकेन जिजो. भाग्यवंती मरिये देवाची माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळी आमीन. महिमा पाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तशी सदा आणि सदा पूर्वत आमीन. आज आमी आनंदाचे मिस्टर नियाळ्या. पयलो मिस्टर सोमी जेजो जिवन जाता. सोम्याचें जिवनपण आमच्या जिविताक नवो अर्थ दिता. सोम्याचें जिवनपण ताच्या संवसारी जिविता वेळार आमकां दिल्ल्या दैवीक बसवण्याची संपूर्णकाय. हे महिमेवर स्थितींत तो दैवीक जिवितांत वांटो घेता. पातकाचे आनी मरणाचे जैतलो सोमी आमच्या नित्यवनपणाचें आनी जिवनपणाचें कारण. हे आमकां देवाच्या एकल्याच पुता सोम्या जेजूच्या जिवितांत खरें वांटेली जावंक पस्केपणाची कृपा आसता. मागणें मोगळा बाबा आमच्या सोडणेचो गूट समजून तुजे थंय बरो वचून जिवंक आमकां शिकय. तशेंच आमकां आमच्या चलत्या जिवितांत सर्गेच्या शक्तीन आसून जिवंत जेजू क्रिस्ताची साक्षीदार जावंक आदार लाभय. ह्या मिस्टरा वेळार आमच्या देशा पासून मागया. आमच्या देशांत शांती समाधान रास करूंक सर्वांक तांच्या तांच्या हक्का प्रमाणे जिवंक धार्मीक स्वातंत्र्य उखोवन दवरूंक आनी आडाळत्या चलोवच्या सर फुडाऱ्यांनी मातांदळपणांत चिंतपात भायर येवन देशाच्या आनी परदेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक प्रयत्न करीशे मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पापकां भोगोस आनी आमकां ताणलेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. देवाचे माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. भाग्यवंती मरिये देवाचे माय आमकां पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन. आनी सदा सर्वाता आमीन.
आमेन ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षीत यमकाच्या उजळ्यांतल्या आमकां निवाज समेत सत्म्या सर्व तुज्या भक्तीचे निकळसल्या सरकार ये मोरी आमची माय ये मोरी आमची राणी ये मोरी आमची शेकाय पाव तू आमकां या घडी दुसरो मिस्टेरी सोमी जेजू सरगार चडटा सोम्याच्या सगळणावरी सोमी सर्गींच्या पवित्र स्थानाक शाश्वत रितीन प्रवेश जाता हे वरवीं तो आमचो मध्यस्थ जावन आमचे पासून बापा लागीं मागता सांगतास तो आम्हा सर्वांक सर्गीच्या दायजाचे वारसदार जावंक आपणे दिता तो ताच्या आत्म्याक आमचेर धरता आनी ताणें आमकां तयार केल्ल्या निवासाक एक दीस पावसो भरवसो दिता मागणें मोगळा बापा तुज्या पुता जेजून तुजे सरसी पावोवची सर्गीची वाट आमकां दाखयली त्या वाटेन चलोवन तुजे थंय येवंक ह्या संवसारी पयणार आसतना त्या वाटेक पावती तयाराय करूंक आनी अशें आमी सर्गीचें साश्टीक सूख भोगूंक फावो कर ह्या मिस्तेरा वेळार सगळ्या संवसाराक शांती स्थापन करूंक वावुरतल्या सर संघटना पासून आनी विविध राष्ट्रांच्या मुखेल्या पासून मागया तांच्या वावरा मुखांतर सगळ्या संवसारार शांतीचे राज स्थापन जावन दी म्हूण मागया आमच्या बापा तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां मोगोस आनी आमकां काडलें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कृपेन बरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जशी आदी सदा आनी सदा सर्वदा आमेन ये म्हज्या जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षीत यमकाच्या उजळ्यांतल्या आमकां निवाज समेत सत्म्या सर्व तुजे कापतीचे अधिक दसऱ्या सरकार नमान तुका करता सायबिणी जावदा
आमची शैरोतिनी माय तू सर्गानी संसाराची राणी नमन करता तुका भक्ती पळी माय तू आमची राणी आत्माये आमची मागणी माये तू बोमोगाळी राख आमकां सर्वय काळी. तिसरो मिस्टर पवित्रस्मो ओंकार मरेचेर आनी दंडचेर देंवता. पेंतेकोस्ताच्या दिसा आपोस्ताल मुरये संगी मेळोन मागणें करतना जेजून बसयल्लो पवित्रस्मो उज्याचे जिबे रोपी तांचेर देंवलो. ते सकल पवित्रत्म्यान भरले आनी तांकां वाच्या संमती दिल्ल्या प्रमाणे दुसऱ्या तिसऱ्या भासांनी उलोवंक लागले. मागणी हे पवित्रत्म्या आमचेर देंवन ये आमकां तुज्या सत्तेन आनी ध्यानांनी भर. जशें तुज्या सत्तेन आपोस्तालांक आनी मोरयेक भरलें तशेंच आमचेर येवन आमकां तुज्या उतरांक साक्षी जावन जिवंक फावो कर. ह्या मिस्तेरा वेळार राष्ट्राच्या भद्रते पासून मागया. रास चलयतल्या सर फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शाणेपण दी. मनशाच्या हक्कां खातीर आनी भद्रते खातीर वावरूंक तांच्या मतीक उजवाड दी. संगतास दुस्मनाच्या आक्रमणांतावन आमची राखणुकीच्या सर सोजेरांक देव राखून दी आनी सांबाळून दी म्हूण मागया. आमच्या बाबा तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज संखाये, तुझी विशी सगळा जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुटलेल्यांक उशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमामुरे कुपेंद्रले सुमितीचे संगता स्त्रियंत तू सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. देवती बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामुरे कुपेंद्रले सुमितीचे संगता स्त्रियंत तू सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. देवती बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामुरे कुपेंद्रले सुमितीचे संगता स्त्रियंत तू सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. देवती बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामुरे कुपेंद्रले सुमितीचे संगता स्त्रियंत तू सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. देवती बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामुरे कुपेंद्रले सुमितीचे संगता स्त्रियंत तू सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. देवती बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामुरे कुपेंद्रले सुमितीचे संगता स्त्रियंत तू सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. देवती बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामुरे कुपेंद्रले सुमितीचे संगता स्त्रियंत तू सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. देवती बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामुरे कुपेंद्रले सुमितीचे संगता स्त्रियंत तू सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. देवती बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामुरे कुपेंद्रले सुमितीचे संगता स्त्रियंत तू सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. देवती बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमामुरे कुपेंद्रले सुमितीचे संगता स्त्रियंत तू सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. देवती बरी देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसा दिसा आनी सदा सर्वदा आमेन. म्हज्या जेजू आमचे पातकां आमकां बक्षी देवकाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सगळे सत्या सरकर तुज्या कापडीचे तदेक ससल्या सगळा गुण पावय. वंदिता वर्णिता ये देव माये भुरगी सत
तुझी आम्ही गीता गाऊन हसिताव दिन वाचताव आमकारी मोरी आज तुका भक्ती नुरबे नामान करू माहित देवाची माहितची सामची आय माये दये मागणी आमची Sotto mister onkar Maria kudiat mesmes sargar घेतात पापा विणजल म्हणल्या मरियेक देवान कुडियात mesmes sargar घेतली हें सत आमी सत म्हणटा जशें एनोक आनी एलियाक sargar व्हेल्लें आमी आयकलां त्याच परेन देवान आमचे मरियेक आपोवन गेलें ही घडीत आमकां नितळ आनी निश्कळंक जिणी जियोंक आपणें दितात मागणें मोगळा बापा मरिये परी आमकांय तुज्या उतरां पाळो दिवन जियोंक शिकय आनी सर्गीचें सूख भोगूंक फावो कर मरिये बरी आमी तुका विश्वासी आनी कालती जावन जियोंक आमकां तुजे कृपेन बरो ह्या मिस्तेरा वेळार संवसारभर सेवा दिवच्या सर मिशनरी पासून मागया मिसांव गांवांनी वावरच्या सर मिशनरींक सर्गीच्या राजाची बरी खबर धैर्यान आनी बळान परगट करूंक जाय आसची दैवीक जणाय पवित्र आत्म्याची सकत आनी बरी भलायकी देव फावो करूं दी म्हणून मागया आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज जावं कायम तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां आनी आमचे सुखलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमीन नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन नमान मरे कृपेन बरयले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आनी सदैव फळ तुझे कुशीचे जेसू भाग्यवती मरिये देवाची माय आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या विश्वासी तसोच्या सदा सर्वदा आमीन ये म्हज्या जेसू आमची पातकां आमकां बक्षीस निवडच्या उज्यांतल्या आमकां निवार समय आत्म्या सगळ्या तुझ्या आवडीचे निकय असल्या सदारोन नमो 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 ये मोरिये
नमो 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 ये मोये देवाची माये नमो 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 कृपेन भरलेले नमो 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 स्त्रियां भितर माये तूच देव स्त्रियां भितर माये तूच देव नमो 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 ये मोये नमो 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 ये मोये 500 मिस्टर ओंकार मरे सर्गा संसारी आण म्हण कुरवार करता मोरी देवाची माता म्हणलें भावार्थाचें सत्य ह्या मिस्टरा वळेन आमी परगडटा जो आमच्या उगडपणान अशें वाचता तेदवां अंतराळी एक व्हड कोणा दिश्टी पडली एक स्त्री सूर्य न्हसली तिच्या पांया तळा चंद्र आनी तिच्या मुस्ताकार 12 नखेत्रांचो मुकुट वय तीच आमची मोरी सर्गा संसाराची राणी मागणी मोगळा बापा मोरी एक सर्गा संसारी राणी म्हणून कुरवार केलें ती जाली आमची आनी तुज्या पुता जेजू मदें एक मध्यस्थीण ती आमची मागणी आयकून तुजे सरची येतना ती आमची मागणी तूं तिरस्कार करिना म्हणून आमकां कळीत जाता तिच्या मजतीन आस भेटोवची मागणी आनी सर ते संवाद मानून घे आनी आमकां मोरये बरी समर्थ जिणी जिवंक शिकय ह्या मिस्तर वेळार आमच्या दानी बसून मागया हें फेस्त संभ्रमून आचरण करूंक साबार दानी आमकां कुमो करतात ह्या सर दानीच्या उदार मना खातीर देवाक अर्घ दितना तांच्या उदार मनाचेर देव भरपूर आशिर्वाद घालून म्हणून मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज संकळे तुझी खुशी सदा जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक कुशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमन मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमन मरे कृपेन भरले सुमी तुझे संगता स्त्रियांत तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजू विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापा कने पुता कने पवित्र आत्म्या तसा आनी सदा सर्वदा आमेन
आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी यमराजा वजांतले आमकां निवास समेत दरम्यान सगळ्यांची कापडीची अधिक गरजेच्या सदां मोरी क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सशीन येता विघ्ना आनवारां सुखा दुखार माय तुजो आदार मागता विघ्ना आनवारां सुखा दुखार माय तुजो आदार मागता. नमरणे कापतीचे नमनांच्या जीवा आमच्यानी भरोशा तू आम्ही म्हणून मारला आणि आपल्या सेवेची मडका या दुःखाच्या प्राणात असता असकार संस्कार सोड आम्ही दुःखाला करता तर आमचे शिकाये ते तुझे कापतीचे दळे आमचे वैरपती आणि आमच्या देशावर तुझ्या अभिषेके सेवे फॉट जेजू आमकां दाखय हे दयाळे हे मोलाळे हे दुर्लभे आमकारे मरिये. भाग्यवती देवाची मग स्वाभिनाती क्रिस्ताच्या बसण्या कमी पावसांच्या खाते सम्या का कुर्तामचे सम्या का कुर्तामचे क्रिस्ता का कुर्तामचे क्रिस्ता का कुर्तामचे सम्या का कुर्तामचे सम्या का कुर्तामचे क्रिस्ताय कमका क्रिस्ताय कमका क्रिस्तदयने कमका क्रिस्तदयने कमका सर्दीच्या देवा बापा कुर्तामचे संसाराच्या तारो का कुर्तामचे देवा पवित्र आत्म्या कुर्तामचे भाग्यवती नदी खास देवा भाग्यवती मरिये भाग्यवती देवाची माय परिचाऊं करे क्रिस्तचे माय पवित्र सभेचे माय बरोसचे माय देवकृपेचे माय बहुमितोळी माय बहुमिस्तोळंती माय कत्नतिले माय अपूत माय मोहपात्र माय विचित्र माय सबदनी माय रसकरचे माय सौंदर्याचे माय प्रकृतीचे माय भविष्यं करे मनपात्रं करे परपोजलं करे पोपेदारं करे दैर्यं करे विश्वस्यं करे निकचार्ष्या जन्मच्या सियसना अंशस्य कारण पत्नी पलंगणा मान पोजल्या पलंगणा गुप्तच्या परमेत पलंगणा गुप्त गुलाबा दारच्या बुर्जा दारच्या बुर्जा सुमनाच्या मंदिरा संध्याच्या हरका सर्दीच्या दरवट्या पणाच्या केत्रा कळेस्तांच्या बलायके पटकांच्या आस्त्र्या देशांचे बुजवणे क्रिस्तांचे बुजवणे क्रिस्तांच्या आदारा बळांचे राणीये पातळकांचे राणीये प्रवादींचे राणीये अपोस्तलांचे राणीये मातृरांचे राणीये पंकसरांचे राणीये ओंकारीचे राणीये समस्त भक्तांचे राणीये सैन्यगत संभवले मग सर्दीनेतले राणीये बोलजरचे राणीये कुटुंबाचे राणीये समुद्राचे राणीये फातिमाचे राणीये बातम्याचे राणीये देवाचे सगळे संसाराचे पाप करतले देवाचे सगळे संसाराचे पाप करतले देवाचे सगळे संसाराचे पाप करतले तुझे भाग्यवती देवाची स्वाभिनाती का प्रार्थना ये देवा तुझे आपल्या जिने मनाने पुनर्जन्म शास्त्राच्या विचे नमका सोड दवरला मनवितमका मिरेच्या पवित्रतेच्या विस्तार मिनी ताता पिंड सभी पटलाव करीस आणि तंतु
आम्ही तुझे लगे परत त्यास ख्रिस्ताच्या समयामध्ये आमेन. आता आम्ही देवाचे उतार आणि उतराचा नियाळ ऐकूया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. सांलुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तो बोलो देवदूतान मुरयेक म्हळें, भिये नाका मुरये, देवान तुजेर आपली दया दाखयल्या. पळय, तूं गर्भेस्त जावन एका पुताक प्रसूत जातली, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवसाय. तो वर्तो जातलो आनी पारोमन तसो पूत म्हूण ताका पळयतले. ताच्या पुर्वज बापा दाविदाचे राज्यासन सर्वेस्पर देव ताका दितलो आनी जाकोबाचे संततीचेर सदां काळ तो राजवट चलयतलो आनी ताच्या राजवटकेक अंत आसचो ना. पूण मुरी देवदूता लागीं म्हणली, हे घडचें कशें? हांव आजून अंकार. देवदूतान तिका जाप दिली, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी पारोमोन ताचे सकत तुजेर सावळी घालतली. देखून तुजे तावन जल्मोच्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हणटले. आनी पळय, तुजी संबंदीन एलिझाबेथ आपले म्हातारे प्रायेर एका पुताक गर्भेस्त जाल्या आनी वांसडी म्हूण लेखलेलेक तिका हो 6वो म्हयनो. कित्याक देवाक आसादी जावचें कसलेंच ना. तेदवा मुरयेन म्हळें, पळय, हांव सर्वेस्पराची साकर्ण. तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे तें जावं. तितल्यार देवदूत तिचे सशिलो गेलो. देवाचे उतर हे. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कालतेपणा वरवीं बरोबरसो घट करूंक आमकां मुरी आदार दिता म्हणलो संदेश घेवन देवाच्या उतरसो थोडो नियाळ आमी करुया. मदर तेरेजा, कोलकाताची आवय, मदर तेरेजा म्हणटा तिका. जायत्या दुबळ्यांक, भिकाऱ्यांक, खोडकाऱ्यांक, पिडेस्तांक एक आश्रय दिल्ली आवय. हर एक दिसा ती कानाची भीक मागोवंक या काना वरवीं जमोवंक दुसऱ्या व्यापारी लागीं वेतली काही. अशें एक दीस ती एका व्यापारी कडेन आपणाच्या पिडेस्त भावा आनी भयणीक काना वरवीं मागोवंक ती गेल्ल्या वेळार तो व्यापारी तिचे रागा जाता. पयल्यान ती एक क्रिस्तांव मिशनरी, दुसऱ्यान पिडेस्तांक दुबळ्यांक पळयल्यार ताका एका रितीची आलाची. देखून मदर तेरेजा ताचे लागीं काना वरवीं विसारल्या वेळार तो तिका रागान पळयता आनी मदर तेरेजा तिचे कडेन परतून आनी परतून भीक मागता आसतना तो रागान तिच्या बुस्काराक सिपी उडयता गे. आनी हें पळयली मदर तेरेजा रागा जायना, बदलाक कालतेपणान, म्हाका तुवें दिलें पूण म्हज्या दुबळ्या भाव भयणीक कितें तरी दी. म्हाका तुवें दिलें, म्हज्या दुबळ्या भाव भयणीक कितें तरी तूं दी. आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हे उतार आयकल्लो तो व्यापारी मस्त दूख पावता काय, बेजार जाता काय. आनी उपरांत हर एक दिसा तो मदर तेरेजाक कुमो करूंक आयतो जाता. मदर तेरेजाचे कालतेपण त्या व्यापारिस्ताचे मन बदलता. पवित्र सभेच्या चरित्रेचेर एक दिश्ट घाली तर असले साबार सांत सांतिन्यो रक्तसाक्षी आमकां दिसून येतात. तांच्या कालतेपणाच्या जिणे मुखांत ते आम्हा सर्वाक आदर्श जातात. देखूनच तांकां आल्तारीचो मान फावो जाला. तांच्या कालतेपणाक, ताणें धरिल्ल्या बरवशाक, तांचे ते आसलो तो भावार्थ पळयून तांकां आल्तारीचो मान फावो जाला. हो केवळ थोड्याच सांतमा आनी सांतिनेक मात न्ही, आम्हा सर्वांक आल्तारीचो मान फावो जावंक जाय. आमी सर्वांनी भावार्थी जिणे जियोंक जाय म्हणून आयचो वांजेल
आयचो उद्देश आयचे थीम आमकां आपण दिता. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आमी कालतेपणा वरवीं आमचो भावार्थ कशें घट करयेत, कालतेपणा वरवीं मुरये परी आमचो परवोसो कशें घट करयेत म्हणल्या विशयांत थोडो ध्यान आमी करुया. अब्राहम भावार्थाचो बापयतो. देवाचेर ताका विशेष भावार्थ मातणे बरवोसो आसलो. देव ताका म्हणटा, तुज्या आवय बापेक सांड आनी हांवें सांगल्या त्या गांवाक बसो. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, हांगासर एक संगत आमी पळोवंक जाय. अब्राहम एक ग्रेस्त मनीस जावन आसलो. जायते आस्त बोधीक ताका आसले. पूण देवाचे उतार मेळिल्लेंच, देवाचे आपोवन मेळिल्लेंच सकट सांगता, गरजेच्यो थोडी वस्तू आनी थोडी संगती घेता आनी देवान सांगले त्या गांवांक तो भायर सरता. हारान गांव सोडता, कानान देशाक तो भायर सरता. कालतेपण ही एक वर्तें उदाहरण हांगासर. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अब्राहम भुरगीं नातले आमकां कळीत आसा. देव ताका म्हणटा, मळब वयर पळय आनी थंयसर आसले त्या नेकेत्रांक पळय, तुका मेजूं जातात की तशें तुजी संतत हांव आसा करता. अब्राहम भुरगीं नातली आनी जावची ना ती म्हणून ताका बरवोस आसलो. पूण मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, देवाच्या उतराचेर तो बरवोसता आनी खंडीत देवाक आसाद दिना म्हणलें तो जाणा जाता. देखणूच तो पाती येता आनी देवाच्या उतराचेर बरोसो जाता. मातणे ही इस्रायल पोरजा इजिप्तांत बासयल्या गांवांक बेता आसतना 100 लाख दादल्या मनीस आसले म्हणटा देवाचे उतार. अब्राहमान एकच एक चर्क आसलो. त्या चर्के उपरांत जायतो लोक थंयसर वाडलो. अशें इजिप्तांत बासयल्या गांवांक पयण करता आसतना 100 लाख लोक थंयसर आसलो. बायल मनशांक दादल्या मनशांक सोडलो. दुसऱ्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अब्राहमाच्या एकल्याच पुताक देव बाली भेटोवंक आपण दिता. अब्राहमा, तुजे एकल्याच पुताक तूं घे आनी हांवें सांगचें त्या मोरिया गांवाक वचूं, थंयसर दोंगरार ताका बाली भेटय. आनी ह्या वेळार अब्राहम पाटी सराना. ताका भावार्थ आसलो की, ताका बरवोस आसलो की हाका हांवें बाली भेटयल्यार देव म्हाका हाच्याके वर्त्या मापान दितलो म्हणून एक पातकेडी एक बरवोस ताची ती आसलो. देखूनच तो त्या पुताक घेवन थोड्या साकरांक घेवन मोरिया गांवाक बेता गय. आनी थंयसर बेता आसतना साकरांक तो सकला रावो सांगता. पर्वताक तो तांकां आपण व्हरना, केवळ इजाकाक मात्र आपण व्हरता. आनी ह्या वेळार इजाक आपल्या बापे कडेन सरता काय. बाबा, लांकूड आसा, उजोय आसा, पूण बाली पेटोवंक शेळी खंय आसा. आनी ह्या वेळार मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अब्राहमान दिवचे ती जाप शेळी देवूच तालास करून दितलो. पुता तूं भियेनाका, शेळी देवूच तालास करून दितलो, देवूच दाखोवन दितलो. पळयात असो बरवोसो कालतेपणाचो व्यक्ती बरवोशाची जिणी तो जियेता. आपणाक कळीत आसा आपण आपल्या पुताक मोरिया गांवांत त्या दोंगरार बाली भेटयता म्हणून अब्राहमाक कळीत आसले. तरी पुताच्या सावलाक बरवोशान बरयली जाप तो दिता. पुता शेळी देवूच दाखोवन दितलो. वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अब्राहमाचो बरवोसो निराशी करिना ताका. बदलाक वयर वचोन इजाकाक थंयसर एक वेदी बांदता. त्या वेदीचेर लांकूड दवरता, इजाकाक न्हिदयता आनी ताका बाली भेटोवंक आयतो जाता आसतना देवाचो ताळो ताका आयकता. अब्राहम, तुज्या पुताक तूं पाड करिनाका, कितेंच करिनाका. मातने थंयच जिलकुटांत एक बक्रो शिरकोन पडलो खंय. तो बक्रो हाड थंयसर तो बाली भेटयता. जे कितें अब्राहमान भरोसो दवरून मागलें तें थंयसर ताका मेळ्ळें. तिच्या पुताक बाली भेटोवंक देव सोडिना. कित्याक जो कोण बरवोशान रावता, जो कोण कालतेपणाची जिणी जियेता, ताका देव सांडिना. देखूनच ह्या वर्सा आमी बरवोशाचे वरास, जुबलेवाचे वरास आचरण करता. बरवोस आमकां निराश करिना. बरवोस केदींच लजेक घालिना. आनी हेंच गणित अब्राहमाचें गणित खंडीत आमकां एका रितीच्या बरवोशान वाडोवंक, कालतेपणाची जिणी जियोवंक बुलो दिता. जोब मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, अनेक कालतेपणाक नावडलो व्यक्ती. देवाचेर विशेष बरवोस ताका आसलो, पातयेर ताका आसली.
तुम्ही जॉबाच्या पुस्तकांत वाचल्यानंतर ते तर कळी जाता जोब एक क्रिस्त मनीस जायते आस्त बोधीक ताका आसले पूण सैतानाच्या परीक्षेक तो वळख जाता आणि ह्या वेळार सगळे तो होगडायता ताचे क्रिस्त काय आस्त बोधीक निमाण ताच्या भुरग्यांक सैती तो होगडायता भुरगे सैती नाश जातात कित्याक म्हळ्यार सैतान रेजर देवा कडेन एका रितीचे चॅलेंज घालता अशें जोब पिडेस्त जाता आणि ह्या वेळार जोबान सांगची ती उतरां विणगो हांव आवयच्या गर्भात हांव आयलो आणि विणगो हांव पाटी वेतलो सर्वेस्परान दिले सर्वेस्परान पाटी घेतले सदैव जावं ताचें नांव पळय ताचें जाप सक्कड आसले कश्ट आयले सक्कड होगडायले भुरगे होगडायले तरी देवाक एक इन्काराचे उतरां ताच्या तोंडात येना बदलाक तो बरोवशण आसलो की जे कितें हांवें होगडायलां भावाक दवरल्या वेळार कालतेपणान जियेल्या वेळार हाच्या की दोडत्या मापान देव म्हाका दितलो म्हूण एक पातयेनी जोबा तें आसली आनी मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जोबाचो बरोवसो खरो जालो फट जावना कित्याक निमाण त्या बुकांत आमी वाचता जोबाक जे कितें आसलें की ताच्या दोडत्या वाट्यान ताका मेळटा कित्याक कालतेपणाची जिणी तो जियलो बरोवशण तो राखण दवरलो देखून बरोवसो ताका निराशी करिना मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आज आमी मुरयेच्या आपोवणेचें एक गणीत आमी आयकलें हांव सर्वेस्पराची साकर मुरी आम्हा सर्वाक एका रितीचे आदर्श जावन आसा मुरी कालती जाली देवाच्या उतराक जायत मुळे हांव सोम्याची साकर मुळे ती ओपता तर साकर म्हळ्यार कोण हांव मिसांव गांवांत वावर करनासलो थंयसर नौकार साकर त्या साकराक ताचें नांव म्हणलें ना त्या साकराक ताचीच वळख म्हणली ना या मनशाचो साकोरो या मनशाचो नौकार तो कित्याक म्हळ्यार थंयसर व्हड बेस्त पटेल आसले तांच्या हाताखाल काम करूंक एक दुबळो व्यक्ती तो व्यक्ती त्या पाटेलात हांव एक 50,000 गे 60,000 गे रीण घेता ताच्या भुरग्याच्या काजराक जावं पुरो या घर रिपेर करूं जावं पुरो घर बांदूं जावं पुरो 60,000 लोन घेता आणि ह्या तुपल्याक ते 60,000 दिवंक पाटी दिवंक जायना ह्या वेळार हो व्यक्ती त्या पाटेलाचो नौकार जाता साकोर जाता आनी ह्या साकराचें काम कितें त्या साकराक कोणूच ताच्या नांवान वळखना ह्या पाटेलाचो साकोर तो कोण म्हणे कोणी विचारल्यार ह्या पाटेलाचो साकोर ह्या पाटेलाचो ह्या व्यक्तीचो नौकार तो ताका ताचेच म्हणलें नांव ना जे कितें तसो पाटेल म्हणटा तसो मेस्त्री म्हणटा तें ताणें करूंक जाय सकाळी 6 वरां तावून राती 8 वरां पर्यंत ताच्या सांगाता रावूंक जाय ताच्या शेतान काम करूंक जाय ताची गोरवां ताणें पोसूंक जाय ताचे ते शेळयो आसा तर त्या शेळयांक ताणें पोसूंक जाय नौकराक ताचेंच नांव ना जे कितें तसो मेस्त्री म्हणटा तो पाटेल म्हणटा तें काम त्या नौकरान करूंक आसा त्या साकरान करूंक आसा आनी हांगासर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो मुरी आपूण सोम्याची साकर म्हळ्यार वळखता साकर म्हळ्या उपरांत आनी मुखार म्हजें नांव न्हय आनी मुखार सोम्याचें नांव आनी मुखार सरस्वराचें नांव जे कितें तो सांगता ते हांव करता म्हणलो संदेश मुरी आज म्हाका आनी तुमकां दिता हांव सर्वेस्पराची साकर वय मुरी सर्वेस्पराची साकर जाली देवाच्या उतराक ती कालतीमान घालता मात न्हय तें ताणें सक्कड कश्ट ते स्विकार करता प्रत्येक जावन ती भुरग्याक आज आमी ते फेस्ताच्यान केले भुरग्याक तेंपलांत समर्पूचे आनी ह्या वेळार शिमोन प्रवादीची ती उतरां मनशाने तिरस्कार कसो एक गुर्त कसो ताका नेमला हे आयकलेंच मुरयेचें काळीज शिंता दुखान पडटा कित्याक म्हज्या मुखारच ह्या भुरग्याक मौन फावो जाता म्हणून सिमियोन प्रवादी जेजू विशयांत पयलेंच सांगता दुखाचे एक दुख एक धारीच्या तालवारी परी तुझे काळीज पापशितले म्हणटा सिमियोन आनी हे आयकल्ल्या मुरयेक खंडीत मोगाच्या भावान आनी भयणीनो दूख जाला बेजार जाला
सक्कळ तिने स्वीकार केला कित्याक देवाक तिने उतार दिला हांव सोम्याची साकन हांव सर्वेस्पराची साकन एक पुटे देवाक उतार दिले उपरांत ते मागीर ते पाटी काडना जे कितें तिच्या जिणेंत कश्ट आयले ते सक्कळ तिने मोगान स्वीकार केले जेजूचे कश्ट पळय न्हू जेजूच्या कुसाचें मरण पळय न्हू ती जेजू सांगाता रडली तिने आस्कार हुस्कार सोडलो कित्याक आपल्या मोगाचो पूत कुस्तार पडटा आसतना कितली दूख कितली बेजाराय तिका जावची ना हे पळयल्ली मुरी मोगाच्या भावान आनी पयलीनो तिचो बोरवोसो देवाचेर कंसयता खंडीत ह्या म्हज्या पुताक हांव कितें परी घडटा मुरी बोरवोशान राखून रावता आनी तिचो बोरवोसो खरो जाता जेजू तिसऱ्या दिसा जिवन जाता आमकांय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो निराश जाल्ल्या वेळार बेजार जाल्ल्या वेळार आमी बोरवोसो जाणता पूण मुरी अब्राहम जोब आमकां एक दाखले जावन आसात आदर्श जावन आसात तांच्या कश्टांत कालतीपणाची जिणी ती जियेली आनी देवाक मेसवली बोरवोशाचे व्यक्ती ते जाले आज म्हाका आनी तुमकां मुरी माय असलेच लेगीत जिवी जिवोवंक आपण दिता कश्ट दूख बेजार आयिल्ल्या वेळार निराश जावचे न्ही या आमच्या मायेचेर आमी भरोस दवरुया कित्याक ती तिच्या पुता लागीं आमचे खातीर मागता आमच्या सकट कश्टां खातीर ती सुरसुता मातणी आपल्या पुता खातीर पुता कडेन आमचे खातीर मागता देखूनच तिका आमी कुटुंबाची राणी म्हणटा सजीच्या मागण्या वेळार आमी सांगाता मेळटा आमी मागणे करता ह्या मागण्या मुखार आमचे सकट कश्ट आमी मुरयेक सांगता आनी मुरी आमचे खातीर तिच्या पुता कडेन निरंतरी मागता आज आमी लुर्दमायाचें हें फेस्त आचरण करता आसतना पयलो दीस आराम करता आसतना येदोळूस आमी मुरयेक मान केलो थंयसर मागणी बिदी केली पुरुषवा तिका हांगासर हाडले आनी थोडे दीस ती हांगासर आसतली आमच्या मदीं आसतली त्या देखून मोगाच्या भावान आनी पयलीनो आमी निराश जावचे नाका आमचो बोरवोसो दवरुया कालतेपणान तिचे कडेन मागुया जे कितें आमकां आमच्या कुटुंबाक आमच्या वाड्याक आमच्या फिरगजेक आमच्या देशाक कितें गरज आसा ते सकड मुरये मायेतान आमी मागया खंडीत ती आमचे खातीर आमच्या गरजा खातीर आपल्या पुता कडेन निरंतरी मागतली आमेन थोडी मागणी आसात थोडी गरजो आसात त्यो आतां आमी उसारुया एक आवय अर्गां दिता तिच्या पुताक बऱ्या फुडाराचें बरें काम दिल्ल्या खातीर तशेंच तुवेचें शिकाप अडखळविणे बऱ्या तरान शिकूंक शिकाप पोंताक पावोवच्या खातीर ती अर्गां दिता विनवणी पुताक बरो फुडार बांदून हाडूंक दुवेक बरें काम फावो जावंक बऱ्या तळार अडखळविणे एक बरें काम फावो जावंक मागता ह्या सर्व उद्देशा खातीर आमी मागया एक बापूय ताच्या भुरग्यांक बरो फुडार आनी बरें काम तशेंच तांच्या कामाक भद्रती मेळोवंक मागता मरेकार पिढे वरवीं कश्ट केल्याक बरी भलायकी मागतात गांवांत परगांवांत काम मेळोवंक वस्तेक बिडार मेळोवंक मागणे करनासात दोगा भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थांत फुडार बांदूंक पवित्र आत्म्याचें बळ मेळून दी म्हूण मागतात एकल्याचें पेट स्कॅन नॉर्मल येवंक विनंती करनासा सबार कुटुंबांनी शांती समाधान राज करूंक एक कुटुंब मागता एक आवय मागता आपल्या दुवेक ऑपरेशन बऱ्या तरान जावंक विनंती करता 8 जाणांक बरी भलायकी मेळोवंक मागतात 5 जाणांक रावंक वस्तेक घर मेळोवंक विनंती करतात एका व्यक्तीक 8 लाख रीण दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक विनंती करतात आदी चिंतल्या जाग्यार घर बांदूंक ती विनंती करतात एक आवय मागता दुयेंताचें कुटुंब बांदून हाडूंक पुतान आवय कडेन माया मोगान रावंक ती विनंती करनासा पयशे आनी भांगर दिल्ले 12 वर्सां जालीं ते पाटी मेळोवंक नात तांकां बरें मोण दिवन ते पयशे आनी भांगर पाटी दिवच्याक एक आवय विनंती करता बँकांत आसलें भांगर वेगळी पाटी हाडूंक ही कुटुंब मागता बरी भलायकी आनी कुटुंबांत एकवट मागतात जाग्याची केस आनी ताचो जीक मेळोवंक बऱ्या मोलाक जागो विकून वचोवंक एक व्यक्ती मागतात ह्या सर विनंते खातीर आमी एक घडी भर मौन रावन मागया देवाक
असाध्य जाल्लें कितें आसना देवा सकट साध्य आसा पूण आमी ताच्या पांयां आमच्यो विनत्यो उतरल्या वेळार खंडीत आमच्यो मागण्यो आयकता मुरी माय आमच्या मागण्यो आयकता आमचे खातीर ते मागता सकट आमी उबे रावया या सर्वेळा त्या खातीर आमी एक नमाण मुरी म्हणया नमाण मुरी एक पण बरोले समी तुजी सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फौज बसीचे जिसो भाग्यवती लूर्द साहेबीन एक मागणे देवाचे माये आमचे शिकाये कथविनम कारगुरी किडेस्ताचे भलायके पात्याच्या आशा दुखेचे जे बुजपाने आणि आमचे मुगाल तुमाये आमचे कष्ट दूध आणि पिड्याचे नाते स्वर्ग जाला लूर्द शहरातल्या गोट्यात तू दिश्टीक पडले गेले तावन आज पर्यंत सभास जाणात विविध तू देवाचा जोर दिता तुझ्या मदतीन आमकां पर्यंत मेळिल्ल्या स्वरूप नमस्कारान देवाक आमी अर्घ्य दिता आसतना आमकां हेर भोवगणी पायले तुझ्या मदतीन सभास जाणात कुडीचे तुझी भलायकी लाभल्या आमी तुजी बुद्धी तुज्या आवयसारक्या मोगाचेर पातळून तुजी सुशील घालून घेता आनी आमच्या काळजाच्या यात्रेक तुजे संवाद दवरता सर्वाय काबेत्रांचे वाऱ्या वादळांचे अवघड्या आंदोलनांचे आणि दुश्मनाच्या हातांचे आणि कोण्या आणि सताच्या वाटेन आमची मेघाचे सांबाळ आकस्मिक आणि तुझ्या पुत्राचे विचेचे घेऊन त्या बापाचे कुशे कातीमान घालून आमकां उत्पास दिली देवाच्या मोगात हात जाल्ले एक लोक माये आमचे पासून आमच्या भुरग्यां पासून आमच्या कुटुंबा पासून आमच्या धार्मिका पासून आनी आमच्या कुटुंब कुटुंबा पासून देवा लागीं विनंती कर सांगतना दिता आमच्या सर्वांचे लोकराची आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजे कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमीन मरी एक पण बरोले सगळे तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फौज कुशीचे जेजू देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमीन नमाण मरी एक पण बरोले सगळे तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फौज कुशीचे जेजू देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमीन नमाण मरी एक पण बरोले सगळे तुजे सांगाता स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फौज कुशीचे जेजू देवाचे माये आमकां पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कळे आमीन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी सदां आनी सदां सर्वदा आमीन पवित्र आत्म्याये देवोन आनी फाकय सर्गिता उस्वाडाचे तुझे की येतो बापा दुबळ्याच्या येतो दाता देण्याच्या येतो दिव्या काळजाच्या लापय तुझ्या पावात्या तुझे राशेन पातेल्या पोवी तुझी साथ देणी भुसोंदारा बोबोल्या आत्म्याक दुलोक तुसैर्या स्वाती करया विशेवा विशे तुवा उरतेल्या सावळी वोतां सुकतेल्या पुस्वन करी
समेच्या बुडियान मुरिया बरी कबार हाडली आनी पवित्र क्रमेने बेसी सरी नमान मुरिया गुप्पण बदले सम तुझे संगाता श्रिया भितर तू सदैव सदैव फॉर जगुसी चेंजेस देवते बिले दवाक्षिणे आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन आपले समेचे साखर तुझ्या सगळ्याप्रमाणे तुझे तेज नमान मुरिया गुप्पण बदले सम तुझे संगाता श्रिया भितर तू सदैव सदैव फॉर जगुसी चेंजेस देवते बिले दवाक्षिणे आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन देवासो पुत्र मनीस जालो नमान मुरिया गुप्पण बदले सम तुझे संगाता श्रिया भितर तू सदैव सदैव फॉर जगुसी चेंजेस देवते बिले दवाक्षिणे आम पप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमीन भाग्यवती देवाच्या मयामापासून विनंती कर तुझ्या सोन्यात आम्ही रोज आमच्या खातीर प्रार्थना येसुया मुर्यान बरी खबर दिल्यावेळी तुझ्या पिता ख्रिस्तान उच्च पवित्रले आम्ही जाणल्या त्याच्या कष्टाने कुसावरवी पुन्हा जीवनाच्या जानाने पौरुषे तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने मोहनाने मागता त्याच वेळेच्या सन्मानाने आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यास महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यास महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यास आता आम्ही निमाने गीत गावनो यायच्या नवऱ्याच्या मागणे आम्ही आपल्याला करू बुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तालुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटी आमका परवशाची बुडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तालुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटी आमका परवशाची केदे मोरते बाग मोरीचे प्रसूत आमचे आपल्या देवा आवय तरी अवघार आमचे सर्वेसाच्या देश जाऊन सोपच्या बुडव्या संगी कया नामान माहिती आमच्या तालुकाची लागी सरया तिच्या मोगान वाटी आमका बाचावेची मोगान पुता सोवे आमका मरी आशीर्वाद दिनांका Lord Busabine, आमका पसर विनंती कर बघेऊन कुर्ताचे गुरुवेन निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. फ्लॉवर संघाच्या तर्फे मानस लिगोरी फर्नांडीस तुमका तशेंच सांगात दिल्ल्या गिटार टीचर ग्लॅडीबाई मेबल डिसोजा आणि डोरिन डिसोजा देव बरे करू फाल्यांच्या भक्तीपण दियामांती पहिल्या वाड्या घरान सोलोन वरम विनंती लूड दुमायची मास 3 दीस प्रशांत निवासांतल्या इगर्जन दवरनो तेफसाचे भक्तीपण आदार तिका मान पटोवन गौरव दिल्या मदर सिल्विया सिस्टर सिल्विया आणि सर्व धर्म भयणीचो आणि प्रशांत निवासांतल्या सर्व भावां भयणीक आमी आभारी जावन आसा आणि काळजांत हांव देव बरे करूं म्हणटा आयच्या तशेंच परवा फेस्ताच्या दिसाचे भक्ती कार्याचे सगळे शूटिंग करणं सगळ्या संवसाराक प्रचार करच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीच्या सिब्बंदीक तशेंच तशा मालक मानेस्त शिफन मेंडिसाक आमी काळजांत हांव देव बरे करूं म्हणटा डबल गेट तावन हांगा मनसर आणि हांगाचे घट्ट आणि सगळे सुवात भोव सोबीत रितीन लायटिंगार शृंगार आयल्या आणि सावंड वदासून दिल्ल्या रोजलिंग इलेक्ट्रिकल्स असो मालक मानेस रिचर्ड डिकोस्ता हाका देव बरे करूं म्हणटा तुम्ही ह्या वर्सा कार्पोल फेस्ताक गेल्यात तर त्यांचे सगळे लायटिंग केल्लो रिचम जावन आसा परत तुका रिचम तुका आनी तुज्या कुटुंबाक आमी आभारी जावन आसा आनी मरी माय सदांच तुज्या आनी तुज्या वावराचेर बसोवंक घालून म्हणून आमी मागता आमकां वर्सांनी वर्स नव्याण्याच्या तशेंच फेस्ताच्या दिसांनी जायते गरजेचे वस्तू जाय पडटात आमी थोड्या मरीच्या भक्तेम्या कडेन विचारतना ती खुशयेन आमकां आदर्शन सुदर्शितात पयलो प्रेम सांतोस दुबय आदल्या वर्सा ताणें हे हांगा पळयतात कर्टनाचे सगळे कर्ज ताणें दिल्ले ह्या वर्सा सगळे वाटेक घाल्ले आनी हांगासर घाल्ल्या सगळ्या बंटिंग्साचे कर्ज रुपये 5,000 ताणें दिला ताका आमी आभारी जावन आसा आनी तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान ताका आनी ताच्या कुटुंबाक देव बरें करूं म्हणटा आनी मरी मायचे बेसावा मागता दुसऱ्यान डोरिन डिसोजा रुजाई आमकां आदल्या वर्सा गॅस बेलून आनी जायत्या रितीन व्हड आयवाज दिवन सुदारशिला आनी ह्या वर्सा डबल गेट द्वाराक घाल्ले मरयेचे पितराचे
कटआउट ताचे खर्च रुपये 5,000 आनी परवा फेस्ताच्या दिसा उबो कास्टचे गॅस सिलिंडराचे सगळे खर्च दिल्या तिका आनी तिच्या कुटुंबाक तुमच्या सगळ्यांच्या नावानं देव बरें करूं म्हणटा. तिसऱ्यान ग्लॅडीबाई हिणे वर्सांनी वर्स खर्च बाबतीन मोठो सहकार आमकां दिता. ह्या वर्सा स्वयंसेवकांक काम करतना जायतो खर्च आसता. ह्या खर्चा बाबतीन रुपये 5,000 तिच्या देवादीन पुता राजेश पिरेराच्या नांवार दिला. तिका देव बरें करूं म्हणटा आसतना देव राजेशाक ताच्या राजांत सुखांत जियोवचे भाग करून दी आनी ताच्या आत्म्याक शांती मेळूं दी म्हणून मागता. ह्या वर्सा आमी डबल गेट जावन फातिमा रिट्रीट हाऊस म्हणून आसा डिवायडराक मोरयेचे फिंतूर घाला. ताच्या खर्चा बाबतीन रुपये 1,000 दिवन ताच्या कुटुंबाच्या नांवार स्पॉन्सर रावल्या. ಒಟ್ಟು 59 मोरयेचे पिंतूर आसा. हांव सर्व कुटुंबाच्या दरा कडेन फोनांत विचारतना गळाय करिनासतना तक्षण सहकार दिल्यान त्या सर्व कुटुंबाक आमी आभारी जावन आसा आनी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. मुखल्या वर्सांनी तुमचो सहकार आशेता. हातूंत 7 कुटुंबां हिंदू भाव भयणी आसात. विजय तांच्या कडेन विचारतना तांणी संतोशान स्पॉन्सर दिल्यान तांच्या उदार मनाक मोरी माय तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूं दी म्हूण मागता. वर्सांनी वर्स तशेंच ह्या वर्साय धर्मार्थ हो ग्रट्टो शॉलांनी फुलांनी शृंगार आयल्या मानेस्त मेल्विन बप्पाल काश्य फिरगोजीचो ताचेर आनी ताणें आज आमकां मोरी हाडूंक आनी परवाच्या दिसाय पुरुशांक मोरी व्हरूंक वाहन वदकशिला ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर मोरी बेसांव घालूं दी म्हूण आमी मागता. हे ग्रावंड आनी ग्रट्टो परच्या दिसा उदकान धुवन नितळ करून दिल्ल्या HJ फ्रेंड्साच्या सर्व संद्याक देव बरें करूं म्हणटा. तांणी वर्सांनी वर्स रुपये 5,000 फेस्ताच्या खर्चा बाबतीन दितात तांकां परत देव बरें करूं. तशेंच परवा फेस्ता दिसा इगर्जेक घालच्या नव्या बंटिंग्साचे खर्च मानेस्त नेविल नरोणान दिला ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा जावन 9 दिसांनी आनी फेस्ता दिसा हांगासर जावन जे सगळे भक्ती कार्याचे शूटिंग करणं ते दिवायनवर टीव्हीचेर घालूंक सुदारसूंच्या मानेस्त जॉयल आल्फ्रेड तशेंच मायकल डिसोजा आनी सांगात तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. वर्सांनी वर्स कदेला धर्मात वर्धकसूंच्या लोबो अरेंजर्स असो मालक मानेस ऑल्विन कुलशेखराक देव बरें करूं. हे सुवात सगळे वर्स निताळय दवरच्या जुडीबाई आनी आयरेबाईक देव बरें करूं. मोरी एक दुंपोवंक कॅन तयार करून दिवच्या त्रिपोनिया फर्नांडीस आनी कुटुंबाक देव बरें करूं. आयच्या दिसा सदन येता कदेला मनच्या मन नाम तुका तशेंच हांगासर एक भक्ती कार्य सोबीत रितीन जायचे तर जायते काम आसा. तुमी पळयतात कालच्या दिसाय रातीक आमी 11:30 रातमसर काम केल्या. हें सगळें काम करूंक दीस रात कुशेन सांगात मेळून सहकारसूंचे आमचे जिगी बिगी तारा ग्रूप आसा. ताचे सांदे जावन आसात शमीद, जेसन, आशु, निखिल, नील, स्टेलन, अनिल, विल्सन, डियोन, ऋत्विक, सुशील हांकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मोरये मायचे बेसावा तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर मागता. देव बरें करूं म्हणटा आमच्या मोगाळ विकार बापांक सर्व कामांनी आमी गेल्ल्या वेळार आमकां सुदारसून सारकें मार्गदर्शन दिवच्या आनी सगळे 9 दिसांचे तेर्साचे मागणे तयार करून दिल्ल्याक तुमकां सर्वांच्या नांवार काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचें हें देवासांव सुरू जाल्ल्या वळता आज पर्यंत फेस्ता दिसा अल्तारीक आनी हांगासर फुलांचे 10 वाजा दान दिवच्या सुरेश वास आनी ताच्या कुटुंबाक आमी आभारी जावन आसा आनी देव बरें करूं म्हणटा. फेस्तान दिसा सर भक्तेकाक मिसा नंतर जेवण उदार म्हणून धर्मार्थ दिवच्या उदार म्हणून तयार करून सर्वांक वांटच्या जो कॅटरिंग असो मालक मानेस च्यानी कळसता आनी ताच्या कुटुंबाक आमी आभारी जावन आसा आनी काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. नव्यान जाल्या नंतर उरिल्ल्या 6 दीस आतां आयचे दीस जाल्या उपरांत उरिल्ले 7 दीस आसा. 8व्या दिसा आमचो तारणांत आमकां हांगासरल्या जमा जाल्ल्या सर भक्तेकाक स्नॅक्स अशें थंड पिवान दिता. पण उरिल्ल्या 7 दिसांनी आमकां स्पॉन्सर जाय कोणाय की तुमच्या कुटुंबाच्या नांवार हांगासरल्या भक्तेकांक कांय स्नॅक्स थंड पिवान दिवंक खुशी आसा तर तुमी दया करून वचून तारणांत मेळचे. तुमकां कितें आयटम दिवंक आसा ताचे खर्च तुमकां सांगतलो. खंयच्या दिसा तुमकां दिवंक जाय तुमी येवन पामला संतोश हांगासर आसा तुमी पामला संतोश सांगचे खंयच्या दिसा हांव दिता म्हणून. कित्या म्हळ्यार आमकां नवण्या नंतर ताका देव बरें करूंक जाय. त्या देखून तुमी तारणांत मेळचे खंयचे दीस म्हण तुमी थारावचे ताचे उपरांत तुमी पामला संतोशाक मेळना ते दीस खंयचे म्हण तिच्या कडेन तुमी सांगचे. हांगासर घाल्ली तेसावा भोव अर्थभरीत रितीन बरोवन दिवच्या मेबल डिसोजा तुमकां देव बरें करूं. लूर्द मायेच्या ग्रट्टोक आज तशेंच फेस्ता दिसा
फुलां घालून घट्ट सपयल्या श्री विठ्ठल शेट्टी फाउंडेशन असो धनी श्री राकेश शेट्टी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हाचे मुखेलपण घेतलेल्या राज उडी डायस तुकाय देव बरें करूं. कांकणाडी ताव नंदगुड्डे मनसर 9 सुवातांनी व्हडले 10x10 कटआउट घालूंक स्पॉन्सर दिल्ल्या श्री राकेश शेट्टी, सांत अंतोनियोस जुप्पू, डायरेक्टर फातिमा रितीर मंदिर, वेलेन्सियाचे निवासी MLC आयवन डिसोजा, जॅनेट मेंडोल्सन कुटांब कुलशेखर हांकां सर्वांक देव बरें करूं. तुमची तेसावां तुमी हांगासर बरोवन घालयत. पेपर आनी पेन हांगासर आसा. तुमी घाली तेसावां सदांच मोरये मुखार आमी दवरता. आमी सगळ्या त्या तेसावां खातीर मागतना इगर्जेच्या सर्व कामांनी आनी सर्व गरजांनी आमकां सुदारसूंच्या विनोद बासो तुकाय देव बरें करूं. आनी तुमकां सर्वांक येद्या व्हडा संख्येच्या दिसा आयिल्ल्या तुमकां सर्वांक एका सुत्रान लोड तुमाच्या भक्तीक हांव काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. समेस्तान देव बरें करूं.